दोन मुद्दे आहेत वॉच हे घेवन किशोर. एक मुद्दो जो आसा तो डॉमेस्टीक पॉवर कट्सांचो, दुसरो मुद्दो जो आसा तो इंडस्ट्री सफर जाता तो. आनी डॉमेस्टीक आमी घाम काडटात हाल काडटात, बट इंडस्ट्री भितर घाम काडप हाल काडप आनी लुकसाणय जाता. पयशांचें लुकसाण जाता, वेळेचो लुकसाण जाता. हे दोन मुद्दे. आनी फर्स्ट टायम म्हाका खबर आहा की इंडस्ट्री इतल्या उघडपणान सरकाराच्या विरुद्ध उलयता, स्पश्टपणान उलयता, आनी सरकारी तांकां रिस्पॉन्स दित जाल्यार तरी तांचे इश्यू सॉल्व जायनात. द गव्हर्मेंट इज पेईंग देम लिफ्ट सर्वीस बट नथींग इज हॅपनिंग ऑन ग्राउंड. सो हो जो विशय आसा, हो विशय सरकारान जितल्या गांभीर्यान घेवपाक जाय तो घेतला काय कितें. कारण जर लायट आमी आमच्या इंडस्ट्रीक प्रोवायड करपाक शकनात, त्यो इंडस्ट्री हांगा रावची नात, त्यो जर हांगा रावले नात, बेकारी वाडटली. बेकारी जर वाडली जाल्यार ताजे परिणाम हे संपूर्ण समाजाक भोगचे पडटले. हे गांभीर्य सरकाराच्या नजरेक आयला काय कितें? नजरेक आयल्या, पूण कशें आहा, कळ्ळें पण वळ्ळें नाही अशें एक म्हण आसा. कळटा तांकां सगळें पूण वळना. म्हणजे म्हाका उगडास येता की दिगंबर कामत जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलो BJPच्याच गव्हर्मेंटान, तेन्ना फर्स्ट टायम दिगंबर कामतीन पॉवर डिपार्टमेंट हो फायद्यान हाडलो अशी एक हें आसली. आनी बऱ्या पद्दतीन म्हणजे 24 आवर्स जर खंयचो पॉवर मिनिस्टर अवेलेबल जावं शकता जाल्यार तो दिगंबर कामत. कोणूय रातचो ताका फोन करतालो आनी तो फोन उखलतालो आनी तेची जी कितें आसा कंप्लेंट, ती कंप्लेंट एटेंड जातली. त्या उपरांत जर तूं पॉवर डिपार्टमेंटाचो परफॉर्मन्स जर तूं पळयशीत जाल्यार पॉवर डिपार्टमेंट हे फक्त नोकर भरती करपाचें एक केंद्र. थंय मास नोकर भरती करपाक मेळटा, खंयचे लायनमॅन आनी हे मॅन. इवन अलेक्स सिक्वेरा जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आसलो त्या टायमार सुद्दां कांय पद्दतीन एडमिनिस्ट्रेशन बऱ्या पद्दतीन चलतालें अशें आमकां दिसता. मागीर आतां इवन निलेश काब्रालान काम सुरू केलां, पूण जाता कशें पॉवर डिपार्टमेंट आनी PWD डिपार्टमेंटां ही येदी व्हडली की मिनिस्टराचें बाबा लक्ष प्रत्येक गोष्टीक कॉर्नराक, ईच अँड एवरी कॉर्नराक वचो शकना. ती सिस्टम पयली व्यवस्थित. आनी एक गजाल आसा की मिनिस्टरान काय प्रत्येक ट्रान्सफॉर्मर पळोवप न्ही. एब्सोल्युटली. पण तें जे अपग्रेडेशन आसा तें अपग्रेडेशन करून घेवपाची, तें मॉडर्नायजेशन करून घेवपाची जबाबदारी ही निश्चितच सरकाराची आसा, प्रशासनाची आसा. आनी हें अपग्रेडेशन आमचें कितलींशींच वर्सां जालें ना. तुजे ते लायटीचे खांब्या भशेन इज अनादर व्हेरी व्हेरी मेजर रिजन ऑफ पॉवर कट्स अँड ट्रिपिंग. बरोबर न्ही पांढरा? 100%. आणि ते लायटीचे जुने खांबे जे आसात, ट्रान्सफॉर्मर जे आमी म्हणटा ते बदलप ना. अजूनय गांवागांवांनी म्हाका दिसता आतां आमचे लोड उदाहरणार्थ म्हाज्याच गांवाचें जर उदाहरण घेतलें जाल्यार 35 का 40 वर्सां कितली जाली तेका. थंय केन्ना कोणी ते खांबेच बदलूंक ना अजून. म्हणजे ते जुनेच खांबे आसा, ते मोडटात पडटात, कितें जाल्लें ट्रान्सफॉर्मर चेंज जाला काय ट्रान्सफॉर्मर तोच आसा? सगळे कडेन हीच परिस्थिती आसा. ट्रान्सफॉर्मरचा विचारूच नाका. कारण आनी हांव अजाप दिसता म्हाका की हे येल्लो गेल्लो मिनिस्टर आमकां तेच रिजन दिता परते परते म्हणून. एक्चुअली बारीक गजाल ती, ते सगळे करूं येता काम, पूण म्हाका दिसना एक कितें चल्लां काय म्हणून हे पॉवर डिपार्टमेंटान. कारण एक गजाल आसा की ऑब्वियसली ज्या हाजेर एक ट्रान्सफॉर्मर घाल्लो आसतलो ताजेर डेफिनेटली कन्स्ट्रक्शन्स वाडल्यात, घरां वाडल्यात, लोकांची गरजो वाडल्यात, AC बसोवप जाला, बाकीची उपकरणां हाडप जाल्या घरा भितर. सो ऑब्वियसली प्रत्येक गांवा भितर आसूं, हांव सिटीक तरी मागीर येता, प्रत्येक गांवा भितर हे कन्जम्पशन डेफिनेटली वाडलां. सो त्या बाबतीत तर इट इज नॉट समथींग शॉकिंग, इट इज समथींग नॉर्मल. पण ती पेस जी आसा ती आमच्या पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या पेसी बरोबर अजून मेरेन मॅच जायना. Don't you agree this? Don't you agree on this, Joel? Yeah, Pramod, absolutely. See, what we are, two things we have been consistently complaining is transmission. Transmission is an issue which has been always been discussed. In fact, successive power ministers have been blaming it on transmission, that there are leakages in transmission and second thing is infrastructure. I don't know why there is no will to push this infrastructure forward. This underground cabling started during the time, if I'm not mistaken, during Alex Siqueira's time as power minister. 20-25 years we are not completing underground transmission. What is the problem? I mean, if we are not putting infrastructure in place, if we are not, then we will be completely continuously in this circle of power cuts, power not receiving the end user. So there should be a will in this political class that okay, fine, we are going to take this on priority and move forward. I mean, we are still living in 40-50 years back. Yeah, and even industry is suffering. Industry is suffering. Now today, for example, if Vijay asked a pointed question to the power minister, asking why are you, if consumption is going up, why are you increasing giving new connections? The power minister replied saying that I am not giving, I don't know who I am not responsible for. I mean, what is this?
this. You know, you can't. फॉर मी द बेस्ट पार्ट वॉज इंडस्ट्री खातीर आमी पावर विकती हाडली Yeah. पण ताका इंटरप्शन तशीच आहात पयलींच्या भशेनच. सो वी ब्रॉट पावर बट इंटरप्शन Interruptions नॉट have कम not डावन. come down. या 2011 आमची लोकसंख्या जी सेन्ससा प्रमाण आशिल्ली ती 14.75 आशिल्ली. आयज जर एक परत 10 वर्सां उपरांत जर आमचो सेन्सस करपाक गेलो जाल्यार आमची लोकसंख्या ही 18 ते 19 दरम्यान आसतली. तेन्ना जी 300-400 मेगावॅट आशिल्ली ती आयज 600-700 जावपाकूच जाय. सो हाजो विचार करपाक जाय हांच्यानी न्हू. ताचो विचार कोणूच करिना. जे चल्ला ते चल्ला म्हणटा. ऑन दॅट पॉयंट